अस्नोडेच्या उदका शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्पात क्लोरीन गॅस लिकेज जावपाचे प्रकार घडत आशिल्ल्यान प्रकल्प वाठारांत सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला। क्लोरीनाची परत परत लिकेज जायत आशिल्ल्यान वाठारांत भय पातळ्ळा। ह्या प्रकल्पात बिरेस्तारा जाल्ली गॅस लिकेज नियंत्रणात हाडून 24 वरां जावचे पयलींच काल शुक्रारा सांजे परत एक फावट गॅस लिकेज जाली। खबर मेळटकीच दिवचल उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली। 3 वरां परस चड वेळ घामाघूम जावन दळाच्या जवानांनी राती मेरेन क्लोरीन गॅसीचे लिकेज नियंत्रणात हाडले। हे चालू वर्सा 20 खाते कमीत कमी 1200 ते 1300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प चालीक लायतले असो दावो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केला। 2030 मेरेन 250 मेगावॅट सोलर एनर्जी तयार करपाची मोख सरकारान दवरिल्ल्याचें ताणें सांगलें। कलंगूट पुलिसांनी सिकेरी वडाच्या झाडा लागसार धाड घालून दुबावित दीपक रावत या 35 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली। या दुबाविताकडल्यान 8 लाखांचो 8 किल गांजो जप्त केलो। सिकेरी घुवळे वखदांची तस्करी जावपाची आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळटकीच तांणी सापळो रचून दुबाविताक रंगे हात धरलो। ही कारवाय पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या फुडारपणा खाला जाली। स्मार्ट सिटीन पणजे शारात नवे करकरीत बस स्टॉप उबे केल्यात, पूण हे बस स्टॉप पळयल्यार ही एक नवी स्टायल वा अर्दवट काम हे कळपाक नेम ना। सत्य परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार बशींक रावपी प्रवाशांक पावसान भिजून दीस काडचे पडटात। म्हादय रान वाठार वाघ क्षेत्र घोषित करचो ह्या मुद्द्यावयल्यान मनीस आनी जनावर हो संघर्ष सुरू जाला। जेन्ना ह्या वाठारांतले लोक वाघ क्षेत्र जावपा खातीर तेंको कित्याक दिनात असो प्रश्न सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत उप्रासलो। तेन्ना हाचेर जाप दितना पर्यावरण मोगी रमेश गांवस म्हणटा, राजकारण आनी मिना खणी हे फाटली 2 व्हडली कारणां। सध्या ह्या वाठारांत जावपी लोक मतदार जाल्यात आनी आपल्या राजकारणाच्या निर्देशानुसार ते वागतात। देखून 70 वाठारांतले लोक हाचेर उलयतना दिसनात अशें विधान गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी कार्यावळी वेळार केलें।
भारतान 141 रन्सान वेस्ट इंडिजाक मात दिली. भारत आणि वेस्ट इंडीज हाचे मदल्या पयले टेस्ट मॅचीत दुसऱ्या दिसा शेकडो करपी यशस्वी जयस्वाल हाच्या 32 शेकड्याकडेन क्रिकेट मोगींचे लक्ष आशिल्लें. मात तिसऱ्या दिसा 16 चौके आनी एका सक्यान 171 धांवड्यो करून तो आवाट जालो. 32 शतक करपाक ताका 29 धांवड्यो जाय आशिल्ल्यो तेन्ना आल्जारी जोसेफान ताका कॅच आउट केलो. वागातोर एका हॉटेलाच्या कुडीत ठाणे महाराष्ट्रातल्या एक पर्यटक बायलेचो विनयभंग जाल्लो. ह्या प्रकरणात दुबावित आरोपी विक्टर वॅन निरकेक ह्या दक्षिण आफ्रिकन नागरिकाक हंजून पुलिसांनी 2 वर्सांनी मुंबय सावन अटक केली. जाल्यार एका 16 वर्सां पिरायेच्या तरणाटेक फूस लावन उबारून व्हरून तिचेर लिंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपा खाला म्हापशें पुलिसांनी दुबावित मोहम्मद राजावल्ली हाका दावणगिरी कर्नाटक सावन अटक केली. ह्या दोन्ही प्रकरणात दुबाविताचेर संबंधित कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून योग्य ती कारवाय करपाक सुरवात केल्या. दिवचलच्या बाजार वाठारांत आशिल्ले वडापाव आनी भेळपुरीचे गाडे आता एकाच सुवातेचेर स्थलांतरीत केल्यात. पत्र्यांचे गाडे काडल्या उपरांत नुस्तें मार्केटा कडले मेकळे जाल्ले सुवातेचेर ह्या गाड्यांक जागो दिला. शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर आशिल्ले हे गाडे बाजाराक येवपी ग्राहक आनी येरादारीक आडमेळ थारताले. देखून पालिकेन ह्या गाड्यांची एकेच सुवातीचेर वेवस्था केल्या अशी माहिती मुख्य अधिकाऱ्यान दिल्या. जाल्यार जे सुवातीचेर गाडे हाडल्यात थंय फूड कोर्ट करपाचो पालिकेचो विचार आसा अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां. गोंयांत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून डांबरीकरणाच्या कामाचेर सरकारान बंदी घाल्या. ताका लागून गोंयच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाची कामां 15 नोव्हेंबरा उपरांतूच हातांत घेतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. तशेंच म्हापशें आनी मांद्रे मतदारसंघातल्या रस्त्याचे पुनरुस्थान करचे खातीर एजन्सीची नेमणूक करून कामाची निविदा दिल्या. भौशीक बांदकाम अभियंत्यांनी ही सगळी कामां पुराय करून घेवपाक जाय अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार मंत्र्यान उक्तायलें. कोलवाळे वाठारांत 2 चारचाकी गाडयांमदी भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावं ना, पूण गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा.
शुक्रारा गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय आणि रस्तो तज्ञ RK पांडे हांणी मंगूल आणि बाणावले बायपास रस्त्याची पळोवणी केली। बाणावले, मंगूल आणि सेरावली हुंवार येवचो न्हय देखून बायपास रस्तो बांदपाक जाय, ते खातीर तज्ञांक धाडचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केंद्रीय मंत्री गडकरीक केल्या। दोन दीस पयलीं एका तरणाट्या भुरग्याक कासावले चिरे खणीन बुडून मरण आयिल्लें। ताका लागून कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझ, कासावले पंचायत आनी चिल्ड्रन प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट पीटर बॉर्जेस आनी कासावले चिरे खणीची पळोवणी केली। पळोवणी केल्या उपरांत उदका स्त्रोत खात्याच्या माध्यमांतल्यान चिरे खणीच्या उदकाक दुसरे कडेन वाट करून दिवपाचो निर्णय घेतलो। तशेंच हे खणी लागसार शिटकावणी तक्ते लायतले अशें आंतोन वाझान सांगलें। सावड्डे मतदारसंघात कुडचडेच्या भलायकी केंद्रान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजित केल्यो। TB, मलेरिया, डेंग्यू सारख्या दुयेंसांचेर भलायकी अधिकारी मेघा कुडचडकर हिणें म्हायती दिली। उपरांत शेती खात्यान झाडां वांटप केली। ह्या वेळार सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर, सरपंच चिन्मयी नायक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। जिल्लो न्यायालयाच्या इमारती मुखार आशिल्ल्या मैदानात पार्किंगे खातीर सुवात उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी करीत दक्षिण गोंय वकील संघटनेन SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकाराक निवेदन पत्र दिलें। जिल्लो न्यायालयात सुमार 650 वकील काम करतात। योग्य अशी पार्किंगे खातीर सुवात नाशिल्ल्यान कांय वकील मेन रस्त्यार गाडयो पार्क करतात आनी ताका लागून सामान्य मनशाची गैरसोय निर्माण जाता। मजगती हे विशीं SGPDAच्या वांगडा बसका घेवन तोडगो काडटले अशें SGPDAच्या अध्यक्षान सांगलें। सरकारान काडिल्ली म्हजी बस येवजण कदंबा महामंडळाच्या हिता खातीर न्हय, देखून म्हजी बस येवजण रद्द करची अशी मागणी कदंबा महामंडळाचे ड्रायव्हर आनी अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनान केल्या। कदंबा महामंडळाचे ड्रायव्हर आनी अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनान हे येवजणेचो खर विरोध केला। शुक्रारा कदंबा वेवस्थापनाच्या ड्रायव्हरांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हे विशीं निदर्शनां केली आनी सरकारान काडिल्ल्या म्हजी बस येवजणे आड घोशणाबाजी केली।
मालदीव जाल्ल्या दक्षिण एशिया बॉडी बिल्डिंग सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या गौरेश किनळेकर, दुबय जाल्ल्या मिस युनिव्हर्सल सर्तीत जैतिवंत जाल्ली साची सावंत हांकां म्हजे कडल्यान कसली मजत जाय पडली जाल्यार ती हांव अवश्य करतलो, तशेंच म्हजो तांकां सदांच तेंको आसतलो अशें उतर पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिलें. शुक्रारा पेडणे भाजपा वटेन वेगवेगळ्या सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्यांचो भोवमान केल्या उपरांत आमदार आर्लेकार उलयतालो. राज्य सरकारान चालीक लायिल्ल्या एप्रेंटिसशीप उपक्रमा खातीर भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानले. ह्या उपक्रमा अंतर्गत राज्यांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक ताचो फायदो जातलो अशें मंत्री काब्राल सांगता. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकतेचे संचालनालय च्या वतीन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळी उपरांत पत्रकारांनी भायर विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना उलयतालो. नितळ साखळी सोबीत साखळी या उपक्रमा खाला परवानगी घेनासतना लायिल्ले बॅनर्स काडून उडोवपाची मोहीम पालिका मंडळान बुधवारच्यान सुरू केल्या. साखळी पालिका मंडळाची परवानगी घेनासतना पालिका वाठारांत सगळे कडेन लायिल्ले बॅनर्स शाराचे सोबितीकरण इबाडटात. पालिका वाठारांत लायिल्ले राजकीय पक्षांचे, संस्थांचे, कार्यावळीचे आनी जायरात करपी शुभेच्छा दिवपी बॅनर्स काडून उडयतले. ह्या बॅनरांनी पालिकेक कसलीच येणावळ मेळना अशें नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हिणें सांगलें. प्रभुनगर फोंड्या वाठारांत राखणे वणत कोसळून एक चारचाकी आनी एक दुचाकीचें लुकसाण जालें. तशेंच राखणे वणटी सकयल आशिल्ली गॅस पायपलायन लीक जाली. उपरांत थळाव्या लोकांनी पंचायतीक कळीत करून गॅस पायपलायन पयली सारकी करून घेतली अशें वॉर्ड 5तलो पंच निळकंठ नायकान सांगलें. उटंगाराच्या पावसाक लागून हालीं पालसण राखणे वणत कोसळपाचें सत्र चालूच आसा. हाका लागून खूब लोकांचें लुकसाणूय जाता. मोदी सरकारान 2 कोटी नोकऱ्यो दिता म्हणून आश्वासन दिल्लें, पूण गोंयांत प्रमोद सावंत सरकार एप्रेंटिसशीप खाला फक्त तात्पुरत्यो नोकऱ्यो दिता. ते भायर एप्रेंटिसशीप खाला सरकार व्हडल्यो व्हडल्यो जायराती काडटा. कितलेशेच सुशिक्षीत भुरगे बेकार बसल्यात, पूण तांकां शासना खातीर नोकऱ्यो दिवच्यो सोडून सरकार एप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग दिवन फक्त कांय काळा खातीर कामाक लायता असो आरोप समाज वावुरपी संजय बर्डेन केला.
तरणाट्यांनी शेती वेवसाय करचो असो उलो कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान मारला। पडींग आशिल्लो जागा नितळ करून 2,80,000 चौखण मीटर जाग्याचेर वेळसांव वाठारांतल्या शेतकारांनी शेती वेवसाय सुरू केला। शुक्रारा लाळे तळे शेतकार मंडळान शेती वेवसायाची कार्यावळ आयोजित केल्ली। या कार्यावळीक इन्फंट जिजस स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक लेगीत शेती वेवसाय पळोवपाक हाडिल्ली, जाणे करून ह्या विद्यार्थ्यांक शेती वेवसायाविशीं म्हायती मेळची अशें इन्फंट जिजस स्कुलाच्या शिक्षकान सांगलें। दिवचलच्या बाजार संकुलातली गळटीची समस्या आता रोखडीच मिटतली। 2-3 दीस ताप पडली काय संकुल इमारतीचे पाखे दुरुस्त करतले अशी माहिती नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिल्या। बाजार संकुलात सध्या पावसाचे उदक गळटा, देखून फळ भाजी विक्रेत्या सयत हेर दुकानदारांक गळटेचे समस्येक तोंड दिवचे पडटा। उटंगाराचो पावस पडलो काय बाजार संकुलात तर गळटीची मोठी समस्या निर्माण जाता। संकुलात वचत थंय पावस गळपाक लागता। पावसाच्या उदकापासून बचाव करपाक बालद्यो आनी हेर आयदनां दवरपाची पाळी विक्रेत्यांचेर येता। पावसाच्या उदकात भिजून कांदे आनी हेर भाजी पिड्ड्यार जाता अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें। गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन म्हारगायवेल्यान परत एकदा मोदी सरकाराचे फारपेट केल्या। सगळ्यो खावच्यो त्यो हेर गरजेच्यो वस्तूंचो दर घाऊक बाजारांत सामकोच कमी आसा। जेन्ना ह्यो वस्तू लोकांमेरेन पावता हो दर अकस्मात वाडटा कसो असो प्रश्न गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीची मुखेली बिना नायकान विचारला। हो काँग्रेसीचो आरोप न्ही जाल्यार सरकारान जारी केल्ल्या आंकडेवारी वेल्या सिद्ध जाता। ज्यो वस्तू घाऊक बाजारांत मेळटा त्याच दरान त्योच वस्तू सामान्य लोकांक दिवच्यो अशी मागणी बिनान केल्या। सावड्ड्यां चोरांनी वट्ट 11 ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो आनी डिझेलाचेर हात मारलो। सावड्ड्यां ह्यो अश्यो चोऱ्यांच्यो घडणुको नव्यो न्हय म्हणून थळावे सांगतात। पुलिसांनी रस्त्यांचेर फकत तालाव मारचे परस रातचे सारके पेट्रोलिंग करचें आनी ह्या अशा घडणुकांचेर आळबंद हाडचो अशें फ्युरियोज जाल्ल्या थळाव्यांनी मागलां। पावसाचो हंगाम तेंगशेर पावलो म्हणटकीच अळम्यांची वाट पळोवप्यांक आतां म्हापशा बाजारांत अळम्यो विकपाक आयल्यात। ह्या अळम्यांचो हंगाम कांय तेंपूच आशिल्ल्या कारणान ह्यो अळमी घेवपाक लोकांची बरीच गर्दी पडटा। पयशांचे तोंड पळयनासतना सांगत त्या दरान लोक अळम्यो घेवपाक पसंत करतात। विशिश्ट पद्धतीची चव आनी बरीच मागणी आशिल्ली ही अळमी फकत जुलय ते ऑगस्ट ह्या म्हयन्यांत मेळटा। अळम्यांच्या हंगामाची आतां सुरवात जाल्या अशें ह्या म्हापशा बाजारांतल्यो अळम्यो पळोवन कळटा।